नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हापशा होळी उत्सव मनयतना कांय जाणां मदीं जाली मारामारी. हातूंत एकलो तरणाटो जालो जखमी. म्हापसा पुलिशेन कांय दुबावितांक घेतल्या ताब्यांत. मांडवी न्हंयत हाडचेना व्हडली कॅसिनो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला आश्वासन. हे विशीं पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान घेतिल्ली मुख्यमंत्र्याची भेट. कळंगूट तिवाय वाड्यार 2 कॉटेजीचो लासून जालो गोबोर. उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो हाडलो आटपांत. उज्याचें कारण अजून आसा गुपीत. भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. फोंडा पोटवेंचणूक महापालिका वेंचणुकेचेर जाली चर्चा. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प करतलो सादर. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान लाच दिल्ल्याचो केल्लो दावो. ह्या प्रकरणाचेर एफआयआर नोंद करपाक कळाव कित्याक? उच्च न्यायालयाचो राज्य सरकाराक प्रस्न. मायनिंग प्रस्नावयल्यान मुळगांव तापला वातावरण. जो मेरेन आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे ना. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. मांडवी न्हंयत मेगा कॅसिनो हाडचे ना. तांच्यांनी परवानगी मागल्या पूण आमी ती दिवचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. मजगती बुधवारा पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. व्हडली कॅसिनो मांडवी न्हंयत हाडची न्हय म्हूण तांच्यांनी मागणी केली. मांडवी न्हंयत व्हडली कॅसिनो येवपाची आसा अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन चलता. ही कॅसिनो आयली जाल्यार पर्यावरणाक हानी जातली असो भंय उक्तायत पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोचे शिष्टमंडळ फाटल्या कांय दिसां सावन झगडटा. हो विशय महापालिकेचे बसकेत घेवचो म्हूण तांच्यांनी पणजे महापालिकेत आंदोलन लेगीत केल्लें. तशेंच बुधवारा हो विशय घेवन पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. मांडवी न्हंयत कॅसिनो हाडची न्हय तशेंच तांकां परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी केली. मजगती मांडवी न्हंयत व्हडले कॅसिनोक परवानगी दिवंक ना. विरोधक राजकीय हेतान लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो यत्न करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बेसिकली तुम्ही जाणा की आता आमी इतले दीस कॅसिनोचो इश्यू पणजेकारांनी हातान घेतिल्लो आसा. पब्लीक मिटींग जाली. आमी वेगळे वेगळे अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. आमी पोर्ट्स मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी वी हॅव टेकन दीस इश्यू व्हेरी सिरियसली. मेन इश्यू आशिल्लो म्हणजे जो एमर्जन्सीचो ओवरऑल कॅसिनोचो इश्यूच्या आमी त्या विरोधान आमी झगडटात. पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली which was this boat which was going to replace an existing casino vessel. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस. आनी त्या खातीर हो आमी इश्यू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां टायम दिलो. आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेशमागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट which everybody was concerned about, ही बोट आता मांडवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. परत सांगता म्हणजे लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो खुबशे जाण म्हणा किंवा ऑपोजिशन म्हणा पॉलिटिकल यूज करीत आसा. बोट कशीच येयना. हांव क्लियर कट सांगता ही बोट येवची ना. ते जस्ट म्हणजे परमिशन मागलेले आम्ही तांकां सांगला सर बाकीचे तुम्ही परत एकदा जे आपण ते रिवाइज करा. बोट येवची ना जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा फांतोडेर कळंगूट तिवायवाडो वाठारांत 2 कॉटेजींक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या दोनूय कॉटेजींचो लासून गोबोर जालो. मात उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव घेत हेर कॉटेजी साल्वार केल्यो. पळयात.
आज सकाळी एक 5:10 म्हाका आमच्या नेबराचो तो बिचार आमचे बोटी रोयतात तेन्ना तेणें कॉल केलो की हाटसांक उजो लागला. हांव भायर वचून पळयत जाल्यार म्हाका एक 2-3 फावटांचेर उजो दिसलो. एक आमच्या हेचे ऑपोजीट सायड आनी एका हाटसा फाटल्यान आनी एक हिंगा स्टोराचे फाटीन. आनी हांव म्हाजो फोन विसरलो म्हणून परत घरा गेलो आनी कॉल केलो फायर सर्विसाक. फायर सर्वीस येवन तेणेंनी सगळो फायर अंडर कंट्रोल केलो. पूण आमचे दोन कॉटेजीस प्लस एक फाटल्यान एक हाफ डॅमेज जाल्या, प्लस वाको स्टोर रूम फूल डॅमेज जाला. एप्रॉक्सिमेट लॉस अरावंड 10 lakhs आनी हय. आनी दिसता की कोणेन तरी इंटेन्शनल केला, कित्याक सगळ्या कॉटेजीच्या डोराचेर ट्राय केलेले की उजो पेटचो आनी सगळ्यो कॉटेजी कवर जावचो. पूण म्हाका कोणाचेर डावट ना. पूण आतां आदलो कोण स्टाफ आनी कितें कोण रागार कोण कितें, पूण तसलो कोण म्हाजे हटेन ना. पूण सब लिजाक दिल्लो तेन्ना दोन गाडी एक्चुअली एक गाडयेन फायर अंडर कंट्रोल केलो. नेक्स्ट गाडी येयल्या तेणेंनी हें करूंक हें जावना. सो 2 गाडयो येयल्ले. वुडन कॉटेजीस इन कलांगूट, एका कलांगूट टिवाय वाडो एका उजो लायला कोणे तरी रातचो. म्हाका दिसता आदलो कोण कामदार आसूंक शकता, वर्कर हू वॉज वर्किंग अर्लियर एट दिस प्लेस आफ्टर गेटिंग ड्रंक, बिकॉज वी हॅव सीन अदर कॉटेजीस वीच हॅज नॉट कॉट फायर तांकां दाराकूच उजो लागला 1, 2, 3. सो अशें कळोन येता की कोणे तरी येवन उजो लायला. CCTV कॅमेराज आमी सायडीचे नेबरांचे चॅक करपाक लायल्या. आनी हांव सदांच म्हणटा की CCTV कॅमेरा आर द आयज फॉर द पुलीस. हे पंचायतीन गव्हर्मेंटान ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी मेळोन इन्स्टॉल करपाची गरज आहा. आमी कलांगूट बीच प्रॉमिनादीचेर घातले, आतां बागान घालपाक जाय. एवरी बीच वीच इज प्रॉमिनंट लायक गावरावाडो, मागीर तिवाय वाडो हिंगासर, मागीर फुडें म्हणजे बिचार वयता पळय ते लेन्स आहा, अशे रोड आहा, थिंगा एंट्री पॉयंटाचेर CCTV कॅमेरा घालपाची गरज आहा. तितून तुका इजी सर्विलन्साचेर आमकां कोण कितें करता, रातचे कोण भोंवता, चोर भोंवता, कितें करता, तांकां सगळें आमकां कळोन येतलें आनी तांकां धरपाक इजी जातलें. म्हणजे ते आख्खे ते दिसतले CCTV कॅमेरा. सो असले जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना टू डिटेक्ट द पीपल हू आर इनवॉल्ड इन द क्रायम इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, फोंडे पोट वेंचणूक, महापालिका वेंचणुकेचेर सखोल चर्चा जाली. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करतलो अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. कोर कमिटीची मिटींग आनी कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातून भितर अनुशंधान आशिल्ली. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आनी त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसतलो. कारण हे सरकार लोकां खातीर आसा आनी त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरला त्या गुलदस्त्यान आसा ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसले बजेट सांगता. सरान सजेशन्स मागिल्ली तुमचे कडल्यान एज अ पार्टी म्हणून कितें सजेशन तुमी आयज दिलें मेजर कितें? अनेक गजाली आसात खुबश्यो, ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्ले, सरकार ताजेर योग्य ते निर्णय घेतलो. पार्टीच्या आयच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो, आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इशू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भातले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागयला. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर. आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान सध्या सत्तेत आशिल्ल्या एका मंत्र्याक कामा खातीर लाच दिल्ल्याचो दावो केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पातळिल्ली. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान आतां ह्या प्रकरणाचेर खर भुमिका घेतल्या आनी कागाळीचेर FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जाला असो प्रस्न राज्य सरकाराक केला.
आता या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. पळयात. फाटल्या वर्सा मार्चात आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान एका मंत्र्याच्या पियेक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्लो. ह्या प्रकरणात समाज वावुरप्यांनी एसीबी कडेन कागाळ नोंद केल्ली. मजगती भ्रष्टाचाराचो आरोप करपी मंत्र्याचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर उपलब्ध असले तरी प्रशासन कारवाय करपाक आडखळटा अशें उच्च न्यायालयात जाल्ले निमाणे सुनावणेत काशीनाथ शेटये हांणी सांगले. तशेंच ह्या संदर्भात कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान ही केस आता सत्र न्यायालयात गेल्या आनी FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जालो असो प्रस्न न्यायालयान राज्य सरकाराक केला. हे संबंधित काय कागदपत्रां एकठांय करपा खातीर सरकारान वेळ मागला. तशेंच आता ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. Compilation, so they have told to file the compilation, and it was also asked that without a stay why the FIR was not launched till today, as per Lalit Kumar. So they have been told to file an compilation with all those main petition and compilation, and kept the matter on 23rd March for final hearing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मायनिंग प्रस्नावयल्यान मुळगांवां तापिल्लें वातावरण अजूनय न्हिवूंक ना. मजगती बुधवारा दनपारा दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी मुळगांव वचून मायनिंग तशेंच थंय आशिल्ले तळयेची पळोवणी केली. आतां उपजिल्लोधिकारी कितें निर्णय घेतात ताचे कडेन मुळगांवच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. मुळगांव परत एक फावट मायनिंग प्रस्न पेटला. थळावे लोक आक्रमक जाल्ल्यान फाटल्या 3 दिसांच्यान मायनिंग बंद आसा. आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो आजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके. आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो भुरग्यांच्यो तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता. तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू तेजो आवाज येता न्हू तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हे येता. तो 300 मिटर म्हणून नका 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज. आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना. आमी आतां करपाचें कितें. आमी सगळ्या कडेन आतां CMA पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा वचोन सुद्दां येयले पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेयना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इशू हे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायनिंग ऑपरेशन बंद कायमचे डे नायट दोनूय बंद करपाचें अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळी मागीर डेप्युटी कलेक्टरांचो मेसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचे इन्स्पेक्शन करपाक मायनीर येवपाचे आहा तेन्ना तुमी हजर रावचे. त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हणून कमिटी म्हणून सगळे हजर आसल्यो. आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्ले आसा. आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा गांवचे प्रॉब्लम आसा गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले तर आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी. आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले पण ते एश्युरन्साचेर ते काय फॉर थरोंक ना. तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें. आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसान तेन्ना ते मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकंडरी कितें आहले शेताचे तळ्याचे जे आनीक कितें आहले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा आनी कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा. सांजे जे मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिळां ती लिजान येयल्ली आसा बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजें डिस्कशन आमी सांजे करता. आनी आतांच हांव तुमकां सांगता जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आमी सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर
दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा आनी जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आनी बंद दवरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. जो मेरेन बफर झोन निश्चित करून रातपाळी बंद करिना तो मेरेन मायनिंग सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. मायनिंग प्रस्नाचेर बुधवारा संजे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली. मात ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावना. दुसरे वटेर आपूण लोकां वांगडा आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी स्पश्ट केलां. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हजेरेत आणि दिवचल उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला बुधवारा एक म्हत्वाची बसका जाली. हे बसकेक 200 परस चड लोक हजर आशिल्ले. सुमार 2 वरां ही बसका चल्ली. मात ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावंक ना. मायनिंगे खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आनी रातपाळी बंद करची ही मागणी पुराय जायना मेरेन मायनिंग सुरू जावची ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आमी 3 दीस जाले तुमकां खबर आसतलें 3 दीस जाले आमी मायन बंद दवरलेली आसा आनी त्या कारणान आयज डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडलेलें पंचायतीक की आयज 3:30 मिटींग म्हणून. मिटिंगे प्रमाणे आमी आयज सगळे जाण गांवचे लोक येयल्ले आसा आनी मिटिंगेन आमचे 2 जेन्युइन प्रश्न आसले. एक म्हणजे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या प्रमाणे मायनीन रावचे आनी दुसरें म्हणजे नायट शिफ्ट जी आहा ती कायमची बंद करची. हे आमचे 2 प्रश्न आसले. बाकीचे जे प्रश्न आसले ते सेकंडरी आमी दवरलेले आसा. पण हे 2 प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी गांवा मार्फत ठाम आसा. जर हे बफर झोना प्रमाणे 21 आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जर मार्क जायना जाल्यार आमकां ही मायन नाका. बफर झोन खंय गांवचं जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यान 50 मिटर सोडून ते जाय तशें मायनींग करतले खंय. आनी हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आनी मायनींग लिजान घालून थंयला. रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनींग चालू आसता. सांगलेले कशेंच आयकना. आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलिंग पॉयंट म्हणून वापरता. देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयल्लेली आहा धुल्लान बीन. हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा. पूण गोंयकार हेजे फुडें सहन करून घेवचलो ना. तांकां आमी पावलेले आहा. तांकां हे आमी सांगलेले आहा. तांकां मेसेज पावलेली आहा. आज न्ही आमच्या पिचोले डेप्युटी कलेक्टराकडे आमचे जे मुळगांव वेदांताचे जे मायनींग आसा त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट म्हणात किंवा त्यांचे खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम असले त्याच्या खातीर आज मिटींग घेतलेली. लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन. हो जो इशू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें एसेंब्लीन रेज केला. खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आउट जायना. सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे सगळ्या डिमांडा खातीर इशू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा. सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसता त्यांनी DMची लेटर बरयल्ले आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा ताच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें कितें मायनींग करची. लोकांचें कशें आसा ते 50 मिटर नाका. लोकांक जो जाय तो RP21चेर जंय मायनींग बफर झोन आसा तसो जाय. आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जायना जाल्यार आमकां ती मायनींग नाका. सेकंडलीचे नायट ऑपरेशन जाता. कंपनी म्हणटा की आवाज ना. लोकांचो अजुनूय आसा की आवाज जाता ते बंद जावपाचें. हांव डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळ्या लोकांकूय कंपनीचे ऑफिसराय आसले बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसराय हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा. लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय. नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो मार्किंग करतलो तो आमकां सांगपाक जाय कसो ऑन वॉट ग्रावंड करता ते. DMजीन आमकां सांगला 50 मिटर म्हणून सांगला आनी धाकट्या डिस्ट्रिक्टान तो 500 मिटर लागना RP लागना. आमी लोक कन्विन्स ना. जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना लोक म्हणटा मायनींग बंद जावपाक जाय. हांवूय लोकां बरोबर आसा. आमचे पयली डिमांड करात. कित्याक जो पर्यंत जर तुमी डिमांड करनात न्ही आमचें सोल्युशन केन्नाच येवचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मध्य पूर्वेत तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. देशात सध्या कच्चे तेल पेट्रोल आणि डिझेलाचो मेळून वट्ट 50 दिसां खातीर फावो तितलो सांठो आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. देखून लोकांनी सध्या भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें सरकारान स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन इराण UAE सयत मध्य पूर्व देशात गोंयकार सुरक्षीत आसात. कांय जाण आपल्या संपर्कात आसा अशें गोंयचे NRI आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार सांगता. मध्य पूर्वेत सध्या तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या.
अस्तंत आशियात वाढत वचपी तणाव आणि संवसारीक बाजारपेठेत अनिश्चितताय हाचे फाटभुंयेर भारतान उर्जा सुरक्षेविशीं महत्वाची म्हायती दिल्या. सध्या देशात कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलाचे मेळून वट्ट 50 दिसां खातीर फावो तसो सांठो आसा. देखून नागरिकांनी भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें सरकारान स्पश्ट केलां. इंधन पुरवणात कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर सरकार 24 वरां परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भारता कडेन सध्या सुमार 25 दीस पावतले अशें कच्च्या तेलाचो सांठो आसा. ते भायर पेट्रोल, डिझेल आनी ATF विमान इंधन हे सारकिले शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचो 25 दिसांचो सांठो राखीव आसा. अशा तरेन वट्ट 50 दिसांची इंधन सुरक्षा भारता कडेन आसा अशें कळटा. तशेंच स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिझर्वात अतिरिक्त कच्चे तेल सांठोवन दवरलां, जे सध्या 77% क्षमतेन भरलां. आणीबाणीच्या वेळार देशाक हो सांठो सगळ्यात म्हत्वाचो आसतलो अशें कळटा. भारत सरकार अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेत आसा. गरज पडल्यार अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आनी अस्तंत आफ्रिकेंतल्या देशांतल्यान कच्चे तेल आयात करपाक भारतान तयारी दवरल्या अशें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. तशेंच सध्या पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडोवपाचो सरकाराचो विचार ना. फुडल्या 10 ते 15 दिसां परस चड काळ हो संघर्श चालू उरलो आनी कच्च्या तेलाची किंमत दर बॅरलाक $82 वयर गेले जाल्यारूच परिस्थितीचेर परतून विचार जातलो अशें कळटा. तशेंच परवडपी दरांत आनी अखंडपणान इंधनाची उपलब्धताय करून दिवपा खातीर सगळे उपाय सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मजगती इराण, UAE सयत मध्य पूर्व देशांत गोंयकार सुरक्षीत आसा. कांय जाण आपल्या संपर्कात आसा अशें गोंयचे NRI आयुक्त ॲडव्होकेट नरेन सावयकारान सांगलें. गोंयच्या फॅमिलींनी काळजी करची न्हय अशेंय तांणी सांगलें. सध्या आमचे जे गोंयकार हे आसा पळय ते सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो इश्यूज ना. आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसत पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. कोण हॉटेलान आसतले, कोण भोंवून गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत, कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत, घरा आसत, सगळे सेफ आसत. तशें आतां इश्यूज ना. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेज्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ली, आतां परत बंद जाल्या. वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें. पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण सेफ आसा. पूण गोंयान कॉन्टॅक्ट केला तेंच्यांनी कडेन करता आमचे कडेन करता, म्हायती धाडटात आमचे कडेन, इन्फॉर्मेशन धाडटात, विचारतात आमकां. सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळू करता पडटा. पूण पॅनीक बीन जावपाची गरज आसा. पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात. तेंचेंय म्हणणें आसा की कोणीच पॅनीक जावचें न्ही. कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट जे आसा ते अशा पद्दतीन येतात की खंय सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाक तशें कांयच ना. तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात, आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात, तेंकांय सांगतात कोणी पॅनीक जावचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. म्हापशा होळी उत्सवाक कांय जाणां मदीं मारामारी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय तरणाट्यां मदीं जाल्ल्या ह्या मारामारीत एकलो तरणाटो जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगती ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळटाच म्हापशा पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दुबावितांक ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स संघटनेन MPAक 30 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. 30 दिसां भितर प्रलंबीत आशिल्ली पेन्शनाची थकबाकी दिवना जाल्यार फॅमिली सयत आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स संघटनेन दिल्या. 12/25 चेअरपर्सन ऑफ एंटिटी मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक दिल्ली. आमी प्रोटेस्ट करता ते एजेंडाक 6 दिल्ले. हाजे एक एजेंडा म्हणटा तो क्लोज डावन हॉस्पिटलाचेर ताणें आमकां आन्सर दिला. तो ते आन्सर आमी कन्विन्स जावंक ना. कित्याक सांग ते केन्नाय इनडायरेक्टली करपाक शकता म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा कितें आहा, जर तो PPA मॉडेल करता बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार बाकीच्या पोर्टांनी एम्प्लॉयसाचे आनी पेन्शनरांचे ग्रूप इन्शुरन्स तेचो लावंक तो लावच्यो न्हू म्हणून आमी सांगलां.
एरियसाचे सेकंड फॉर्म्युला म्हणजे मॅथॉलॉजी म्हणतात त्याला ती आम्ही 26 बिफोर 26 मागलेली पूण कांय कारणामुळे म्हणजे त्यांनी काम चड वाडल्या कारणान आनी स्टाफ कमी असल्या कारणान आमी तरी तांकां भरपूर टायम दिलो आनी डेप्युटी चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिले आनी सेक्रेटरीनूय एश्युरन्स दिले ह्या नोटिसीचे की आपूण तुमकां फेब्रुवारी ताणें कन्फर्म केलें एफए कडेन आनी डेप्युटी चेअरमॅनानूय कन्फर्म केलें एफए कडेन पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी गेलो आतां मार्च येयलो आतां सांगता तो डेप्युटी चेअरमॅन म्हाका आमकां नेक्स्ट फायनान्शियल इयर मनोहर गांव विदाउट ब्रेकिंग सर्वीस ती केसी आतां परत सेव्हिंग लायला आमकां रिप्लाय केला त्या आनी तेवूय हांव मागता मॅनेजमेंटा कडेन ते कन्सिडर करच्यो म्हणून जाता इतली बेगीन. सकाळच्यो खबरो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विशींच्या खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13वेक. फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवला वयल्यो ताज्यो खबरां विशींची